सो फ्रेंड्स, भाई आज आम्ही अखेरेक पळयला काँग्रेस पार्टीन खंय तरी तुमचें नाव शेवट डिक्लेअर केले. वेळ जालो म्हटल्यार आयज अखेरेक खंय तरी तुमचें नाव घोशीत जाल्लें आसा नॉर्थांतल्यान. कितें सांगूंक सोदता ह्या सगळ्याचेर? काँग्रेस पक्ष सगळ्यात जुनो पक्ष आसा. असंख्य जे कार्यकर्ते सगळे कडेन पसरल्या आणि त्या कार्यकर्त्यांच्या मधून एखाद्या कार्यकर्त्याची निवड लोकसभेसारख्या जागेसाठी करणे ही साधी गोष्ट केन्नाच नासता. कोण एकटो सुबेज बरो आसा, कोण कमी आसा अशें आपल्याला सांगूंक येना. गेली 50 वर्सां हांव गोव्याच्या समाजकारणांत, राजकारणांत, शैक्षणिक कार्यात, सहकार क्षेत्रांत अशा अनेक क्षेत्रांनी वावरत आसा आनी ताका लागून केन्नाच हांव जनते पासून दूर आसा अशें म्हाका केन्ना दिसलेंच ना. गेली 1974 हांव पयले फावट आमदार जालो. त्या दिसा पासून जी म्हजी वाटचाल आसा ही गोव्याच्या हितासाठी आसा, जनतेच्या भल्यासाठी आसा. बारीक बारीक सगळी जी आमचो जो समाज आसा त्या समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करण्याची संधी म्हाका आतापर्यंत लोकांनी दिल्ली आणि ती यथाशक्ती हांवें पूर्ण केली आसा. आता ही जी लोकसभेची निवडणूक जी आसा ही खूपच महत्वाची आसा. जशी प्रत्येक निवडणूक महत्वाची असता, पण यंदाचे वर्ष जास्त महत्वाचे, कारण 10 वर्ष भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा आणि 10 वर्षानंतर पुनश्च एकदा ही निवडणूक जाता. अशा वेळी इंडिया गठबंधन नावाची एक संघटना मोठी देशभर निर्माण झाली आसा. भाजपा सोडून आणि त्यांचे काही इतर सहकारी पक्ष सोडून जे इतर पक्ष जे आसा विरोधी पक्षातले त्या सगळ्या पक्ष एकत्र येऊन ही संघटना उभी झाली आसा. आणि ताका लागून अशें दिसता की देशात एक पर्यायी समर्थ असो विरोधी पक्ष उभारून वयर सरला पळय तो फाल्यां सत्तेर पावतलो अशें चित्र सादारणपणे म्हाका दिसता. त्या वाटचालीन एक मोठो हातभार लावपाची संधी म्हाका मेळटा हें म्हजें भाग्य. ताका लागून हांव आभार मानता सगळ्या सर्वसंमान्य म्हाज्या कार्यकर्त्यांचे. म्हजे जे हितचिंतक विविध पक्षांनी विखुरलेले आसात, सगळ्या पक्षांनी आसात, त्या हितचिंतकाचे हांव आभार मानता. म्हाका सक्रिय हांव उबो रावचो ही निवडणुकेत अर्ज करचो अशेसाठी म्हजे जे फाटल्यान जेंच्यांनी अनेकांनी हातभार लायलो आणि आग्रह करीत रावले म्हाका तेंचो आभार मानता. आणि सोनिया गांधी पासून जे इतर आमचे हायकमांड आसा तेंच्यांनी म्हाज्या नांवाचो विचार करून ही तिकेट म्हाका दिल्ली आसा. म्हाका अशें कळ्ळें की ही तिकेट जेन्ना म्हजें नांव समोर पावलें त्या वेळार सोनिया गांधी सुद्दां नाही, दुसरो प्रश्न कोण ना, रमाकांत म्हाका तिकेट दिवपाक जाय अशा प्रकारची भुमिका घेतली अशें म्हाका कळटा. तर त्या सगळ्यांच्या हांव आभार मानता. ह्या लोकसभेत खूब कामां आमकां करची आसात. गेली 25 वर्सां एकाच पक्षाचो खासदार दिल्लीन काम करतालो आणि त्या 25 वर्सां कारकिर्दीचो आणि आगामी कारकिर्दीची नाजाल्यार लोक तोलनीक असो अभ्यास निश्चित करतात. म्हाजी निवडणुकीत जेन्ना उबो रावता त्या वेळार हांव एका मैत्रीपूर्ण वातावरणांतच निवडणुकीक तोंड दिता. हांव म्हाका शत्रू कोण ना अशें हांव मानता. व्यक्तिगत पातळीचेर कोणच ना अशेंय मानता. पण राजकारणात शेवटी आपापले विचार घेवन विविध लोक विविध पक्ष फुडें सरतात. गोंयच्या फुडें अनेक प्रश्न आसात. त्यातलो एक प्रश्न आसा म्हादय सारको इश्यू आसा. म्हादयचें पाणी वळोवन कर्नाटकान आपल्या वटेन घेतलां. हांवें त्या वेळार ह्या सरकाराक विनंती केली लेखी स्वरुपात आमचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांकां की वकील हांव वकिलीचो म्हाका दीर्घ असो अनुभव आसा. हांव फुकट गोंयचें काम दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टान करता. म्हणजे तुमी नेमणूक करात अशी हांवें विनंती केली. नंतर काँग्रेस सरकाराकय केली. पण आता परत एकदा हो इशू दिल्ली पर्यंत येण्याची शक्यता आसा. दिल्लीच्या लोकसभेच्या व्यासपीठाचेर म्हाका तो गाजोवपाक जाय. देश पातळीचेर तो इशू म्हाका व्हरपाक जाय. ज्या वेळार जर ती सुप्रीम कोर्टात हो जर विषय परत एकदा चर्चेक येत तर त्याच ठिकाणी सुद्धा म्हणजे आजही ती तयारी आसा गोव्याच्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन उलोवपाची. एकंदर गोवा खूप ल्हान आसा आणि गोव्याचे फुडें संकटां अशी आसात की लोकसंख्या वाडत आसा मोठ्या प्रमाणाचेर. जमनीचेर अतिक्रमणां जायत आसात. पयसेवाले तल्लीशाह येवन हांगासरल्यो जमनी मोठ्या प्रमाणात विकत घेत आसात. आमचे कडेन कूळ मुणकारांचे अजून प्रश्न आमी सोडयले ना. शेत जमीन विकूंक जायना असो नियम आसून सुद्धा शेत जमीन आमच्यो विकत चल्ले. जमनीची रुपांतरां जावन मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतात. आमकां कितें गोव्याचें रुपांतर मुंबयत करपाचें आसा. आमकां कितें गोवा म्हणजे तेजें नंतर कलकत्ता करपाचें आसा. हे जर जायना तर सगळे गोमंतकीय लोकांक जागरूक रावचें पडटलें. त्यामुळे गोंयची भुमी ही अत्यंत म्हत्वाची. ती टिकोवपाचो प्रयत्न जातलो. म्हज्या कडेन तें काम जातलें. गोंयची नद्यो, गोंयची न्हंयो, गोंयची रानां वनां हें जे सगळें जें आसा पर्यावरण जें आसा ताचो राखचो प्रयत्न जावपाक जाय. आणि त्याच बरोबर जगान गोंयचें नांव एक अत्यंत सुंदर असो प्रदेश म्हणून आसपाक जाय. हांगा एक पवित्र स्थान गोवा म्हणजे एक पवित्र स्थान आसा अशें तरेन गोंयचें नांव जावपाक जाय.
काही लोक तर म्हणतात की गोवा म्हणजे एक रोम ऑफ द ईस्ट म्हणतात आणि दक्षिण काशीही म्हणतात. त्याचबरोबर आमच्याकडे मुस्लिम समाज आसा तोय ह्या भागातल्या भूमीकडे खूप मोठ्या प्रमाणाशी निगडीत आसा. सगळे तिन्ही धर्म ज्या ठिकाणी एकवटल्यात त्या सगळ्या लोकांचा आवाज बुलंद आवाज म्हणून रमाकांत क्लब त्या ठिकाणी काम करतलो आणि इतर कालांतरान तुमकां सांगता निश्चित स्वरूपाचो कसो माझा जो कार्यक्रम आसतलो त्याची वाच्यता नंतर करता. आज फक्त ऐक्य आणि गोवा या दोन गोष्टी घेऊनच पुढे सरपाचो प्रयत्न आसतलो. परत एकदा तुमकां सगळ्यांचे आभार, जनतेचे आभार. मला निवडून द्या. विजय निश्चित आहे. गोव्याचं नाव बुलंद करपाचे काम माझ्या कडेन जाता. बाय नॉर्थांतल्यान कितें टार्गेट आसतलो काँग्रेस पक्षाक? जिंकून येणे हेच टार्गेट ना टार्गेट अप्रोक्सिमेट मार्जिन 50-60 50-60 मेरेन. तुमचे शिवाय आणि दोन नाव मुखार एकदा निर्णय घेतल्यानंतर तो प्रश्न काय वरना त्या सगळ्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. आता तुम्ही फक्त इलेक्शनाक म्हयनो तर तुम्ही प्रत्येक मतदारसंघात भेट दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी आसतल्यो. प्रमुख कार्यकर्ते मेळटले, समिती त्यांच्याकडची मेळटली आणि त्याच ठिकाणची कमिटी जी आसा ही घरोघर वचून दारोदार वचून प्रत्येकाक मेळपाचो प्रयत्न. काँग्रेस पक्षाचें नाव खंय तरी जे कमी जाल्ले देंवलेले दिसण्याक येताले ते तो आंकडो तो मार्जिन जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी मेरेन लेवली जाय नासता. राजकारणामध्ये आसता जशें आमी म्हणटात की कालचो सूर्य सकाळी उगवलो सूर्य सांजे मावळटा. कोणाक 10 वर्सां मेळटात, कोणाक 20 वर्सां मेळटात, कोणाक 50 वर्सां मेळटात. त्या बद्दल काय व्हडलेशें मानपाची गरज ना. शेवटी लोकशाही प्रक्रिया आसा ती प्रक्रिया सुदृढ उरची, ती प्रक्रिया पवित्र उरची आणि त्या प्रक्रियेंतल्यान आमच्या डेमोक्रेसीचो आमच्या लोकशाहीचें संवर्धन जावचें. आमची घटना ही सुप्रीम आसा त्या घटनेचें संवर्धन जावचें. ही जी जर भुमिका जर आमी साधले तर आमचो विजयच आसा. इंडिया फायदो कितें हेज्या गरज आसात. विविध पक्षान असल्या कारणान तितल्या थोडीफार मतां ही प्रत्येका कडेन आसतात. पण तो सगळी मतां एकठांय येवप म्हणजे विजयाचीच वाटचाल. आरजी फॅक्टर इफेक्ट पडटलो म्हाका अशें दिसना. विरोध करणारे आसात ते विरोध करतलेच कितें करूंक जाय. पण म्हाजी अपील सगळ्यांकूच आसा, आरजीच्या लोकांकूय आसा, खुद्द भाजप मधल्या माझे जे मित्र आसात म्हाका मांडणारे जे तांकां आसा की तुमकां दिसता तरी सगळ्यांनी एक बरो उमेदवार गोंयचो आवाज ते पावसून म्हाजे बरोबर रावात आनी ते रावतले अशी खात्री आसा. शेवटचो प्रश्न काँग्रेस हितून विजय भिके यांचे नाव सावथांतल्यान येताले, कित्याक तांचें नाव फाटीं उरलें कितें? ते हायकमांड सांगूंक शकता आमकां. अच्छा सर, एका म्हयन्या भितर तुमी कॅम्पेनिंगाचे मात दितले विजय? सहजरित्या संपर्क सगळ्या कडेन आसा. म्हजो जुनो संपर्क आसा सगळे कडेन. म्हाका कसलेच भितर त्रास दिसना. म्हाका पावतले आमी सगळे कडेन आनी हो विजय आमकां मेळटलो. Yes, thank you. येस, ओके.